भुरग्यांनो, देव बरो दीस दिवं. वर्साचो निमाणो म्हयनो सुरू जालो न्ही. खंयचो तो नांव खबर आसा तुमकां? ह्या म्हयन्याचें नांव डिसेंबर. ह्या डिसेंबर म्हयन्यांत आमी शाळेंत भारताचो बावटो वयर चडयतात. खंयचे तारखेर जाणा तुमी? डिसेंबराची 19 तारीख. दर वर्सा 19 डिसेंबराक शाळेंत बावटो वयर चडोवपाक तुमी खेळामळार जमतात. 19 डिसेंबराक बावटो वयर कित्याक चडयतात तें तुमकां आतां पाठ 18 19 डिसेंबर शिकतकच समजतलें. तर आतां आमी पाठ 18 19 डिसेंबर शिकुया. हांगा न्ही मॅगी ह्या चेडवाचें नांव. तें खूब खुशाल आसा आनी ताणें नवो विस्तीद घाला. कित्याक घातला आसतलो जाणा तुमी? तुमी नवे कपडे घालता तेन्ना खूब खुशाल जाता न्ही. जात्रे परबेक फेस्ताक नवे कपडे घालतात. तशेंच आनीक केन्ना तुमी नवे कपडे घालता? तुमचो तो दीस आसता आनी तुमी खूब खुशाल आसता. खंयचो तो जाणा? तुमचो वाडदीस म्हळ्यार जल्मदीस, बर्थडे. तुमी खूब खुशाल आसता न्ही. पयलींच 8 दीस आदींच टिचरीक सांगता म्हाजो बर्थडे येतलो म्हणून न्ही. तर तशेंच मॅगी खूब खुशाल आसा. ताणें नवो विस्तीद घाला. विस्तीद म्हळ्यार फ्रॉक. आनी शाळेंत येता आसतना ताका हीं भुरगीं मेळटात. वाटेर हीं भुरगीं मेळटात. रतन, विजय, मेलिसा, रॅम, मेरी, जॉन, जॅक, रमेश आनी सुरेश. आनी ती ताका पळयता. नवो विस्तीद घालून येयला तें पळयता आनी हातूंतलें एकटें भुरगें मेरी ताका विचारता. कितें विचारता? मॅगी हें तें चेडवाचें नांव. आयज नवो विस्तीद कित्याक घाला गो? आयज नवो विस्तीद घालून येयला तूं? दुसरें एक चेडूं आसा मेलिसा. तें कितें म्हणटा? बरो दिसता न्हय? काफये रंगाचो. काफये म्हटल्यार कॉफी. कॉफयेच्या रंगाचो. कसल्या रंगाचो विस्तीद घातला? कॉफयेच्या. पळोवपाक बरो दिसता. मागीर ती शाळेंत पावता आनी आतां मॅगी तेंच्या प्रश्नाच्यो जापो तांकां दिता. ते सांगता आयज म्हजो जल्मदीस म्हळ्यार वाडदीस म्हणून मम्मीन म्हाका नवो विस्तीद घेतला. आनी एक भुरगो येता रॅम. तो विचारता ताका तुजी आयज बॅग मोठी कशी दिसता? तेन्ना मॅगी म्हणटा हांवें चॉकलेटी वांटपाक हाडल्या आनी हे चॉकलेटी म्हाका डॅडीन दिल्यात. मम्मीन ताका विस्तीद दिला आनी डॅडीन ताका चॉकलेटी दिल्या. तेन्ना आनी एक भुरगो आसा जॅक. तो म्हणटा म्हाज्याय जल्मदिसा डॅडी म्हाका चॉकलेटी दितलो आनी म्हजो मामा म्हाका खेळपाक बॅट दितलो. मागीर मॅगी सगळ्यांक चॉकलेटी वाडटा. सगळ्यांक चॉकलेटी दिता. बाईकूय दिता आनी सगळीं भुरगीं मागीर खेळा मळार वतात आनी रांगेन म्हळ्यार ओळीन उबीं रावतात. कित्याक तर 19 डिसेंबराक जसो मॅगीचो वाडदीस आसलो तसोच गोंयचोय वाडदीस म्हणून बाई तांकां सांगता. 19 डिसेंबर गोंयचो वाडदीस. आनी ह्या दिसा न्ही 19 डिसेंबराक गोंयांतले पुर्तुगेज गोंय सोडून गेले. ताच्या पयलीं गोंय पुर्तुगेजाच्या हातान आशिल्लें. गोंयान पुर्तुगेज आशिल्ले. आमकां गोंयकारांक गोंयान कितेंच करपाक मेळनाशिल्लें. कितेंय करपाक जाय जाल्यार तांकां विचारचें पडटलें. ह्या पुर्तुगेजांक धांवडून घालपाक जायते गोंयकार मुखार सरले. मुखार म्हळ्यार फुडें सरले. तांकां धांवडपाक जायते वावुरले, झगडले, तांचो मार खाल्लो. आनी निमाणे कडेन हे पुर्तुगेज कशेंच आयकनान गोंय सोडपाक तयार ना हें पळोवन भारतीय फौजेक आफोवन तेंच्या आदारान पुर्तुगेजांक गोंया भायर काडले. आनी तो दीस 19 डिसेंबर म्हूण
दर वर्सा ह्या दिसाची याद करपाक आमी हो दीस भारताचो तिरंगी बावटो वयर चडोवन 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दीस म्हूण व्हडल्या उमेदीन मनयता अशें बाईन भुरग्यांक सांगलें। आनी निमाणे कडेन तिणें सांगलें की आयच्या दिसा आमी म्हणल्यार 19 डिसेंबरा दिसा थारावया की गोंयची उदरगत करपाक आमी भुरगीं सगळीं वावुरतलीं म्हूण। आनी मागीर 2-2 चॉकलेटी भुरग्यांक दिल्यो। भुरगीं चॉकलेटी खावन खोशी जालीं आनी आपआपल्या घरा गेलीं। देव बरें करूं।